12 वर्सां फाटीं त्या सरकारान जे करून दवरिल्लें तें आमी भोगता म्हणून. म्हणून अशेंच गोंयकारांनी करप. 2 वर्सां सरकारान फाटल्या लोनाचेर घाली, 2 वर्सांनी तुका 5th पे कमिशन फुडल्या वर्सा येतलें, तूं ताज्या नांवान रडगाणें करतलो. मदलीं 2 वर्सां मायनिंगाच्या नांवान केलें, ताजे फुडलें सरकार येतलें तुजें नांवान करतलें. कोणें फिस्कल मॅनेजमेंट करप कोणें? एकच गजाल हांव जी सांगपाक पळयता ती फिस्कल मॅनेजमेंट ही बरी स्कीम. डीएसएस सामकी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना सामकी बेस्ट स्कीम, जाय गरजेची स्कीम. पण ती स्कीम इम्प्लिमेंटेशन जातकीर तूं जशें म्हणटा की ताचो आंकडो खंय पावलो, कारण ती स्कीम ज्या सेक्टराक टार्गेट केल्ली 1,28,000 बेनिफिशियरी, 300 कोटी बजेट सो ती त्या सेक्टरा खातीर उरलीच ना. ती मागीर लोकांक मतां घेवपा खातीर लोकांक ती स्कीम वाटप जालें. आतां लाडली लक्ष्मी स्टार्ट केल्या, गृह आधार स्टार्ट केला. आय बेट फाल्यां जर काँग्रेस गव्हर्नमेंट येता परत, तांची हिम्मत आसची ना त्यो स्किमी बंद करपाची, तांची हिम्मत आसची ना परत पेट्रोलाचेर वॅट घालपाची. हांगा एक इंटरेस्टिंग गजाल आसा, कंटिन्युअस ट्रॅप. इंटरेस्टिंग गजाल एक आसा. हाणें फक्त 9 कोटीचे डेफिसीट दाखयला. पोरू रेव्हेन्यू डेफिसीट आय हॅड गॉन थ्रू द स्कीम. डीएसएसाचे 1,20,000 बेनिफिशियरी आशिल्ल्यो. टोटल बजेट वॉज 2,88,000, 288 कोटीचे बजेट आशिल्लें. खरें 1,20,000 लोकांक जर 2,000 दिवं जाय म्हयन्याक, 288 कोटीचे बजेट. सरकार फक्त बजेटान 200 कोटी दवरून मोकळो, कारण नाल्यार त्या वयले 88 कोटी रिफ्लेक्ट जाता रेव्हेन्यू डेफिसिटान. सरकार 10 ते 20%, आय एम शुअर गृह आधारा हांकां सुद्दां 100 कोटीचें बजेट दवरना. मागीर सप्लिमेंटरी डिमांड्स घालतात, तातूंत भरून काडटात आनी डेफिसिटा हें करतात. सरकार ह्या गजालीचेर इवन इंडस्ट्रीन रिएक्ट जावचें. फिस्कल मॅनेजमेंटाचेर म्हाका इंडस्ट्रीचेर रिएक्शन. फिस्कल बेजिकली कितें आसा न्ही, तुमी पयलीं म्हळ्या न्ही की वी हॅव टू इनक्रीज द मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर. नॉट ओन्ली दॅट, आतां एक हांवें तुमकां एक आतां 2011 आमी जेन्ना इन्व्हेस्टर्स मीट केल्ले तेन्ना जवळ जवळ 200 ते 250 इन्व्हेस्टर्स गोंयांत हाडिल्ले. दे वर विलींग टू सेट अप अ प्लान. दे डिडंट वॉन्ट वेर्ना आनी हे, दे कूड गो टू सम विलेजीस ऑल्सो. पूण ते आमकां वेवस्थीत इन्फ्रास्ट्रक्चरली सेट करून तांकां दिवपाक जाय आशिल्लें आनी दे वूड बिल्ड अप द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन दॅट. हें जर आतां कितें आसा, आमचे कडेन विजन आशिल्ले लोक जर थंय ना जाल्यार ती इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी कितें म्हणून येतली. दीस इज समथींग वीच आय वूड लायक टू प्रेझेंट. तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटात, इन्फ्रास्ट्रक्चराच्याच पॉयंटाचेर हांव क्वेश्चन यू रिप्लाय टू दॅट क्वेश्चन. ह्या सरकारान जवळ जवळ आज 12,500 कोटीची पब्लीक डेट करून दवरला, वीच इज बेजिकली ऑन मार्केट लोन्स, SLR लोन्स बी सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्लॅन स्किम्स. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून रेज केला, त्या प्रोजेक्टांचेर ते पयशे घाल्यात म्हणटा सरकार. सर आमी एसेट रेज केले त्या 12,500 कोटींतल्यान. तुम्ही फॉरेन्सिक लॅब वेर्णे बांदले, थंय कुत्रे आनी गोरवां न्हिदतात. तुम्ही राजीव कला मंदीर 10-12 कोटी घालून फोंडें बांदले, मोडून उडयलें 5 वर्सांनी, आतां 20 कोटीचे बांदतात. तुम्ही मोपा खातीर जमनी घेतल्यो, थंय उडयल्यो. सायबर सिटी खातीर जमनी घेतल्यो, थंय उडयल्यो. प्लॅनिंग कन्व्हेन्शन सेंटरात दोनापावल जमीन घेतली, थंय उडयली. ओशियनोरियम प्रोजेक्टाक मिरामार जमीन घेतली, कन्सल्टन्सी दिली, ताजेर पयशे बुडयले. वाळपय 2-3 प्रोजेक्ट बांदले, कोण इनॉग्रेट करूं तयार ना. पार्किंगा खातीर फक्त बस स्टँड हें केला, बाकी सगळे मार्केट हॉस्पिटलां कोण थंय जितो मूस वचपाक तयार ना. रवींद्र भवनां बांदून घाल्यात, अजून मेरेन आर्टिस्टांक कला अकादमी सोडून परफॉर्मन्स करपाक एकूय जागो ना. कित्याक फक्त GSIDCन बांदपर बांदल्यात रवींद्र भवनां. दे आर युजलेस फॉर आर्ट परफॉर्मन्सीस. सांकवाळे बांदला रवींद्र भवन, कित्याक वापरपाचें सरकाराक खबर ना. अशे तरेन जर तुम्ही प्रोजेक्ट घालता आनी फक्त उद्घाटन करून दवरतात. आर बिल्डिंग्स मिन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर. थंय मनीस काम करूं जाय आनी तो एस्टाब्लिशमेंट जावं जाय, थंयच्यान तुका इकॉनॉमीक एक्टिविटी जनरेट जावं जाय. तुम्ही फक्त बिल्डिंगूय इनॉग्रेट करता सोदतात, ते फाटल्यान कुत्री माजरां न्हिदतात. होंडा बस स्टँड बांदला, फाटली 8 वर्सां थंय एक बस वचना. कोणाक ते कसलें इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदता ह्या 12,500 कोटींनी? तुम्ही कसले एसेट जनरेट केले? शिरोडेचो बस स्टँड वापरना. नो हांव एक सांगता, बस स्टँड बांदता थंय कुत्री माजरां तरी न्हिदता, म्हणजे जनावरां तरी न्हिदता. पूण आमच्या गोंयांत आतां जी येदी व्हडलीं हॉस्पिटलां, फोंड्या येदें व्हडलें ID हॉस्पिटल, बिचोले, वाळपय हॉस्पिटल बांदलां. परिस्थिती अशी आसा, एक कट मारून 2 टांके मारपाचे जाल्यार GMC धाडटा, आमी हाडटात. ती इन्स्टिट्यूशन्स म्हणून फंक्शन जावन केन्ना पावलीच ना ते प्रोजेक्ट. दे आर जस्ट बिल्डिंग फिता कापून सरकार आतां आनी घडाघड इनॉग्रेट केल्या. आय डाउट एनी ऑफ दॅट प्रोजेक्ट वील फंक्शन. आतां जर स्पेशलिस्ट आमी दवरतले ह्या हॉस्पिटलांनी जाल्यार आनी पगाराचेर जाता, आनी इज इट पॉसिबल? 12,500 कोटी भरप कोणाचेर घाले तुमी? खंयचेय इवन इन एग्रीकल्चर सेक्टर पळयलें न्ही जाल्यार जी सबसिडी गव्हर्मेंट दिता अरावंड 550 कोटी सुमार
टोटल एग्रीकल्चराक सबसिडी म्हळ्यार एग्रीकल्चराचेर स्पेंडींग जाता पूण तातूंतले कितें जाता 300 कोटी सुमार ते कॅनाल बिनाल बांदपाचेर स्पेंड जातात तिलारीची तीच गत जाल्या आता ट्रॅप ते जाला स्पेंडींग सरकार. जो स्पेंडींग आसा न्ही तातूंतल्यान तांकां करप्शन करपाक मेळटा म्हणून ताजेर चड लक्ष आसता एक्चुअली कितें जाता जर समज एग्रीकल्चराक लोकां पर्यंत चड सबसिडी पावयली मागीर जाल्यार बरें हाजेर जातलें. रिएक्ट आणि- जाय हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून उभें करतात आणि ते अनयुज्ड करून उडयतात. नाही म्हाका डू यू एकूच सांग- एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर इकॉनॉमिक एक्टिविटी? I expect infrastructure which As are accountable- serving the basic utilities of the state. For example, आमची इलेक्ट्रिसिटी ती पहिली जाग्यार हाडूंक जाय. आमचे इलेक्ट्रिसिटी येता पूण ताचें डिस्ट्रिब्युशन इट इज ते बजेटांकूच ना ते इंडस्ट्री खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते नाच. हे वयले वयले देर वॉज अ थेम्स वॉटर म्हणून तांणी एक रिपोर्ट दिल्लो. ते उदक आमकां पावस भरपूर पडटा पूण उदक मार्च एप्रील जातकीर ठणठणपा. सो वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन अवर सिस्टम्स आनी त्या सिस्टमीक जर आमी पयशे घालीत जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चराचो कॉस्ट जो आसा तो खरोच लोकां मेरेन पावतलो. प्रमोद So हाजेर this is रिएक्ट जा. something- सरकार पयसो घालता पूण ताची युटिलिटीचेर त्याच्यामध्ये प्लीज प्रमोद बाबाचे वयले हांव एकच पॉयंट सांगता. तुमी फाटले पोरूंच्या बजेट सोडून त्याच्या पयल्या बजेटाक दिगंबरा फाटल्यान हांव स्वता सुद्दां लागून बजेट प्रोविजन फॉर एग्रीकल्चर हॅड कम डावन बिलो 2%. इट वॉज अरावंड 1.67%. कितें ताका लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसल्यो त्यो सुद्दां गोंया अप्लाय जावपाच्यो बंद जाल्यो म्हणून हांवें दिगंबरा कडेन गेलो आनी सांगलें तुमी म्हटलें हेचेर कितें तरी हें करपा जाय म्हणून त्या वर्सा ताणें इव्हन कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे गायडलायन्स 4.5% हां. तुम्ही जे सर- 2% म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंटान जालें की- जवळ 4.5 जाला पूण थंयच सुद्दां तुम्ही म्हणटा ते जे सेक्टर तुमचे स्किमी पोसतात तुमच्या राज्या पोसतात तो इंडस्ट्रीज आणि मिनरल्स पळया Negligible. जस्ट 4.5%. 4.5. आणि तुम्ही काडटा पयसो सगळो 42% सोशल सर्व्हिसीचेर 11% फक्त PWD लागून रोड बांदपाचेर नॅव्हिगेशनाक काय ना रेलाक काय ना विमानाचे तुम्ही काय करपाचे ना फक्त रस्ते 52% बजेट तुमचे सोशियल सेक्टर आणि रस्ते बांदपाक गेले आणि तुम्ही जे सेक्टर सांगता सगळे दोनशान ज्यांनी रेव्हेन्यूज येवजा सरकाराक तांची गत पळया 3%, 4%, 8.5%. तातूंतल्यान करप्शन करपाक मेळना न्ही. This is all ना ना Directed आर यू to that. कन्विन्स GCC इंडस्ट्रियलिस्टान म्हाका सांगता आर यू कन्विन्स विथ दिस As a industry perspective, I'm not talking on any organization. I'm talking about myself. Now, एक गोष्ट कितें आसा की आमकां पयशे जे वता न्ही ते खरें तातूंतल्यान कितें तरी भितर येवपाक जाय. इट शूड बेनिफीट द कॉमन मॅन. इट शूड बेनिफीट द आतां तुमकां तुमी म्हळ्या म्हणून एकूच गजाल सांगता आतां टुरिजमाचेर तांणी म्हणा की एक एडिशनल मास्टर प्लॅन येतलो म्हणून सध्या ते काढून गुटला आयले गुटलायले. ताजे तर ताजे consultancy कित- फक्त जोडीत आसा त्या एक्झॅक्टली प्लॅनाचेर. म्हणजे ह्या कन्सल्टन्सीचेर सुद्धा भरपूर पयशे हे दिल्ले Consultant सो आय नेमपाची सध्या आय एम रियली business आहे. अमेज्ड. इन्फ्रास्ट्रक्चराचो जो प्रश्न आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो प्रश्न वेदर इट इज सिरियसली रिलेटेड टू गिविंग सर्विसीस टू पब्लीक or it is seriously related to giving services to the consultants and the contractors Yeah. from the government. Now, वो प्रश्न हा न्ही Is it a fundraising is activity? it a fundraising Contract दिवप ही activity? fundraising Consultancy activity. liability ना न्ही कांयच लायबिलिटी ती कारण काय हेल्थ सेंटर आसात जी सामकी सुसज्ज बांधल्यात धरून काणकोणचे काय बस स्टँड आसात जे सामकी सुसज्ज बांधल्या धरून वाळपयत आनी शिरोडेचो जंय एक्टिविटी ज्या प्रमाणात तो बांधला इकॉनॉमिक त्या प्रमाणात एक्टिविटी ऍक्टिव्हिटीची सेंटरच जावं जाय आशिल्ली ती एक दुसरी गजाल मडगावचो बस स्टँड असो आसा पणजेचो पणजेचो बस स्टँड आसा जिवय तुमकां प्रायोरिटीन तुमकां प्रॉपर कितें तरी करपाक जाय ती प्रायोरिटी दिगंबर कामत मडगावचो आमदार मुख्यमंत्री जावन गेलो पण बाबडो मडगावचो बस स्टँड सुसज्ज जालो ना सेम आता मनोहर पर्रीकार दुसरी फावट मुख्यमंत्री जाला हांव वाट पळयता पणजेचो बस स्टँड सुसज्ज जातलो काय कितें ब्रीफ ताणें रिएक्शन प्रोवायड केलं खंय जस्ट ह्या ओव्हरऑल दिगंबर आमदानी केलें. इम्प्लिमेंटेशनाचेर म्हाका तुमचे कडल्यान ब्रीफ रिएक्शन जाय वेळ सोंपत आयलो आमचो ब्रीफ रिएक्शन एक ह्या हाजो फुडार कितें म्हणून हांव सुरवाती सांगले त्या प्रमाणे आतां तुमकां सांगता की जी प्रोविजन्स केल्ली आसा ती पुरो आसा किंवा चडूच आसा म्हटल्यार जाता फक्त तेंचें इम्प्लिमेंटेशन सामकें कडक पद्दतीन एनफोर्समेंट जावपाक कडक जाय प्रमाणात जावपाक जाय फाटले एक्सपिरियन्स बरे ना एग्रीकल्चराचे तुमचे रिएक्शन बजेट म्हणते प्रॅग्मॅटीक आसपाक जाय ह्या बजेटांत प्रॅग्मॅटिझम कांयच ना
जे आयटेम मेन आयटेम्स आहात ताजेर चड भर दिवपाक जाय आनी जातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता आनी रिवेन्यू जनरेट जाता. Government ताजेर is भर दिवपाक missing focus as far as the core infrastructure or actually needed infrastructure is concerned. Industry's reaction. I would request government to evaluate the need of the government employees in the departments. That is number one. Review very of government review- size. दुसरे म्हणजे enforcement for the revenue purpose as well as implementation of the new proposal has to be with a very firm and Strict- affirmative manner. जे फाटल्या एक budget ऑब्जेक्टिव्ह आणि दिसा- एक सब्जेक्टिव्ह पॉईंट. ऑब्जेक्टिव्ह पॉईंट म्हाका दिसना की 60% किंवा 55% वर बजेट इम्प्लिमेंट जातले. दुसरो Because there is already deficit It's of already deficit. 25%. So माझा Budget कमी maximum, my optimism is 55%. दुसरी गजाल सब्जेक्टिव्ह पॉईंट. राजकारणी सदांच भितात की फाल्यां समजा जर आमी गृह आधार बंद केली आमच्या हातांतल्यान मतं वतली म्हण. फाल्यां समजा पेट्रोलाचे वॅट परत घालो जाल्यार आमच्या हातांतल्यान मतं वतली म्हण. आर वी देन टू फिस्कल डेफिसिटाचे उलयता एज गोवन्स रेडी टू से घाल पेट्रोलाचेर वॅट, लेट्स पुट दीस फायनान्शियल थिंग इन पर्स्पेक्टिव्ह. आमी तुजी फाटल्यान आहात. ही मानसिकता जोपर्यंत आमची तयार जायना तोपर्यंत फिस्कल डिसिप्लिन येवची ना. वेल सेड. इतले आमी पळयलें सरकाराचे बजेट 10,500 कोटीचे बजेटाचो फेट सद्या कितें आसा. एग्रीकल्चराचे जो सेक्टर आसा तांचे एक्सपिरियन्स फाटलीं 2-3 वर्सां सरकाराच्या एनफोर्समेंटा बाबतींत बरो ना. इंडस्ट्री म्हणटा सरकारान आपलीच स्वता सायज वाडयता. इंडस्ट्रीक जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपा जाय ताजे कडेन सरकाराचो सारको फोकस ना. इंडस्ट्री खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ताजेर सारको फोकस ना. एक्सपर्ट एनालिस्ट म्हणटा सरकार जो मेजर प्रोजेक्ट जे हातांत घेवंक जाय आशिल्ले खरे गरजेचे दृश्टीन मोठे प्रोजेक्ट दे आर मिसींग. ताजो सरकारान ह्या बजेटांत उल्लेख केल्लो ना. सगळ्यो बारीक सारीक स्किमी. आनी चवथें लोकांची इच्छा की सरकाराक सांगचें की आमी करपा तयार आसात. यू एनफोर्स इट. यू एनफोर्स द रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑन इकॉनॉमीक फ्रंट. आनी पळोवया पूण सरकार ती व्हील दाखयतलो काय कितें. आतां मेरेन ह्या स्पिचांतल्यान अजून एक गजाल अशी दिसूना की सरकाराचे जे कंटेन्शियस इश्यू आसा जे आमी सकाळीं पळयल्ले 12 पॉयंट चार्जशिटाचे पर्रीकार सरकाराचेर त्या एकाय कंटेन्शियस इश्यूचेर सरकारान ह्या बजेटांत भाश्य केल्लें ना. ताका लागून ह्यो गजाली कितल्यो प्रत्यक्षांत येतल्यो हें फुडल्या वर्साकच कळटलें. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.